रॅली जी काढल्या ती एथिकल वोटिंगाचेर। आता आमी फुडलो वीक सगळो फोकस करतले एथिकल वोटिंग, सगळ्यांक जनजागृताय करून आमी सगळ्यांक मत मारपाक, सगळ्यांक भायर येवपाक आमी विनंती करतले आनी आमची सगळे मतदान यंत्रणा सगळी ताजे खातीर भायर सरल्ली आसा। आनीक मता खातीर आमगेलो हो रिक्वेस्ट आसा सगळ्या लोकांक तांणी भायर येवन मत मारचें आनी 4 तारखेक आपलो मतदानाचो हक्क बजावचो आनी आपल्याक जाय त्या कॅन्डिडेटाक मत मारून आमचे लोकशाही बळिश्ट करची। मतदान करप हो प्रत्येकाचो अधिकार आसा आणि त्यामुळे कोणीच त्या अधिकारापासून वंचित जावचे न्ही। सगळ्यांनी मतदान करूचे आणि आमचे जे एक स्वप्न आसा की मागच्या फावटी आमचे 83% मतदान जाल्ले, तर ते हे फावटी 90% किंवा त्याच्यापेक्षा अभाव जावचे हो आमच्या उद्देश आसा। आणि त्या कारणार आमी सगळीकडे अशी ही जागृती जी आसा ती जनजागृती करीत आसा। Your vote, your voice. Your vote, your voice. Your vote, my vote. सगळ्या लोकांनी 4 तारखेक व्हडल्या संख्येन भायर सरपाचे, आपले मत अधिकाराचो वापर करपाचो आणि एथिकली वोटिंग करपाचें, म्हटल्यार स्वाभिमानान मत मारपाचें। सो एक जागृती निर्माण करपाक लागून आमी प्रत्येक गांवां अशे 3 कडेन पेडण्यां तालुक्यांतल्यान, तशेंच मांद्र्या मतदारसंघान आनी एक कडेन आशवे थंयसरल्यान ही जागृती फेरी चालू आसा। सो लोकां मदीं एक चैतन्य निर्माण करप, लोकांक सांगप डेमोक्रेसी म्हटल्यार कितें, डेमोक्रेसीक वोटिंग इज द बिगस्ट फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी अशें म्हटलें वयता।